बलिदान भेटयता पातक आमचे सौम्या रडता व्हडा मोलान तुका लपता सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमी जावन आसा तुज्या आदाराचे सौम्या पातीव नासाव भक्तीन तुजे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता कालत्या काळसा मंदिरांत तुज्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातक आमचे सौम्या रडता व्हडा मोलान तुका लपता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आनी पवित्र आत्म्या सवय कोट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी क्रिस्त रायाचें जेजू रायाचें फेस्त करता. जेजू रायाचें फेस्त म्हूण सांगल्यार कितें? आमी जेजू रायाक आमच्या जिवितांत राय म्हूण वळखोवचें मात्र न्ही, ताका आमी शरणागत जावन जियोवचें. जेजूची तत्वां, जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आमी जियोवन जेजू बरी जावंक प्रयत्न करचेंच जेजू राय म्हूण आमी आमच्या जिवितांत स्विकार करचें आनी ताचे बरी आमी जियोवंक प्रयत्न करचें. मोगाळ भाव भयणीनो, हें एक भौस अर्थभरीत फेस्त जावन आसा आनी ह्या फेस्तांत आमी पात्र घेता आसतना, हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमच्या जिवितांत आमचेर एक दिश्ट घालया. आमच्या खोशेडजांत आमी कशें जेजूक स्विकार करता म्हणलें तें आमी पळोवया. ह्या पवित्र रितींत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर मोगाळ भाव भयणीनो, क्रिस्त रायाक आमचो राय म्हूण वळखून आमची पथकां आमी वळखून घेवया आनी ताचे लागचें आतां आमी बोगसणे मागया. हांव पत्की सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनाचे दोन तोंडां सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगेव सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंतीकारातून प्रार्थना मागता. सर पददार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पथकां आमकां भोगसूंक आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सौम्या काकुत, सौम्या काकुत, क्रिस्ता काकुत, क्रिस्ता काकुत, सौम्या काकुत, सौम्या काकुत. महिमा 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 देवा उसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा सोसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा
आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळी, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसला, आमची मागणी मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे, जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थया. सर्वपददार आणि ससनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या पुताक सगळ्या सर्वांचो रासा तुवें केलोय, आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपोवन एकवटा नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा साकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखणूंक फावो म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. आनी तुमी म्हज्या शेळयाणो, शेळी आनी शेळया मदलो न्याय हांव करतलो, सोपयतलो. एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरस्पर देव अशें म्हणटा, हांवच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून येतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता, तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. कुप्यांच्या आनी अनकाराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यांत हांव तांकां निवारतलो. हांवच म्हज्या बोकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवच तांकां विशव दितलो. उलयता तो सरस्पोर देव. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव फाटीं हाडटलो, गायल्यांचे गाय बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो. हांव तांकां न्यायनितीक अनुसरून पोसतलो. आनी तूं म्हज्या हिंडा तुजे विशीं सरस्वर देव अशें म्हणटा, हांव बोकऱ्यां मदें, मेंढऱ्यां आनी बोकड्यां मदें नीत करतलो. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. Serves por mosogoli, kais maka unena. Serves por mosogoli, kais maka unena. Serves por mosogoli, kais maka unena. Paswo soro meltatei, to maka vishevtita. Serves por mosogoli, kais
म्हाका उणेना निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान कटाय दिता आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता सर्वेस्पर मोसो गोळी कांयच म्हाका उणेना गरजेवान दुस्माना हुजीर तुवें तयार केलाय तेलान मुझे माते तूं मागताय मुझे कोप बरोवन वोमता सर्वेस्पर मोसो कोवळी कांयच म्हाका उणेना सर्वेस्पर मोसो कोवळी कांयच म्हाका उणेना साम पावलान कोरीतगारां बरयल्या पयल्या पत्रांतले वासाक भावा भयणीनो पूण तांणी सायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला मरान पावलेल्याक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला एक मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचे पुनर्जिवानपणी येता जशें आदाम थंय सोमेस मरतात तशें क्रिस्त थंय सोमेस जिवांत उठयतले पूण अर्येकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सक्तांची जामिनी कसो पयलें क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या सोमेस्तांक उपरांत येतलो अंत तेदवां स रासवडकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपलें राज ओपून दितलो कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयांतला गाळीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज आनी निमाणें पाडव जातलो तो वैरी मरणंस कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयांतळाक घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक शेकी सर वस्तू क्रिस्ताक कालसल्या उपरांत पुतस सर वस्तू आपल्या आदीन केल्ल्या देवाक कालसतलो जशें देव सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो देवाचें उतर हें देवाचें ओडुपकार Alleluia 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 सर्वेस्पराचे नावे येता तो सदेव जाव आमच्या बापा दाविदाचे राज ताका Alleluia 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सामा तेव्हा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सौम्या जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणा लागलो
मनशा भोवत सगळ्या देवदूतां सांगता आपले महिमेंत येतस आपले वैभवाच्या सिंहासनाचेर बसतलो आनी सुमेस्त परसां ताचे समोर जमो जातल्यो आनी गवळी बोकड्यांक बकऱ्यान तावन वेगळी करता तशें समेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळी करतलो बकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो उपरांत उजव्याक आशिल्ल्यांक राय म्हणटलो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यानो संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां तयार करून दवरला तें राज तुमचें दायज करून घेया कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव परको आसुल्लो तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो हांव उक्तो आसुल्लो आनी तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें हांव पिडेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली बंदेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात तो वळते भाग्यवंताका जाप दिवन म्हणटले केदळा सोम्या आमी तुका भुकेल्लो देखुल्लो आनी आमी तुका खावंक दिलें केदळा तुका तानेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पिवंक दिलें केदळा आमी तुका पोरको आनी उक्तो आसुल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोंक दिलें केदळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसुल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी भेट दिली तो व्हड राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सतस हांव तुमकां सांगतां जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्याक तो म्हणटलो वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडलेल्यानो देंवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यांत कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें ना हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना हांव परको आसुल्लो तुमी म्हाका आसरो दिलो ना पिडेस्त आनी बंदेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात तो व्हड तेय ताचे लागीं विचारतले केदळा सोमी आमी तुका भुकेल्लो वा थानेल्लो देखुल्लो परको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसुल्लो पळयल्लो आनी आमी तुजे कुमकेक येवंक नात आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सतस हांव तुमकां सांगतां जें कितें तुमी म्हज्या अति ल्हान भावा आनी भयणी मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना आनी हे वेतेले ससनाचे केस्तीक पूण भाग्यवंत वेतेले ससनाच्या जिविताक देवाचे उतर हे वकानी तुका क्रिस्ता क्रिस्त तेय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमच्या गांवांत आमच्या देशांत आनी तशें युरोपांत आदल्या रायांची जायतीं रावळेरां आमकां पळोवंक मेळटात आमच्याच लागशिल्ल्या मैसूर गांवाक आमी भेट दिली तर आमी भेट दिल्या आनी आमी ते राज रावळेर पळोवंक आशेता आनी हे रावळेर पळयता आसतना आमकां कसलीं भोगणां येतात त्या रावळेरा भितर वता आसतना त्या रायाचो वैभव त्या रायाची ग्रेस्तकाय ते रावळेर सोबयल्ली ती रीत आनी थंयसर आसुल्ल्यो वस्तू त्या रायान उपयोग केल्ल्यो वस्तू ताची हातेरां ताचे रायाळ वस्तूर ताचो कुरोव ताचें सिंहासन ताचे मोचे आनी ताका मेळिल्लीं इनामां भांगाराची तशीं रुपयाची हें सर्व आमकां पळोवंक मेळटा हे राय एका काळार वैभवान जियेल्ले तांचे थंय ती ग्रेस्तकाय आशिल्ली लोकांचेर दबाव घालून तांणी ती राजवटकी चलयली पूण जेजू विशयांत आमी चिंता आज जेजू राय क्रिस्त रायाचें फेस्त करता आसतना जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता उगी तुमचे पैकी थोडे इस्रायल गेल्यात आसतले आनी थंयसर जेजूचे रावळेर जेजूचे वस्तूर जेजूची हातेरां जेजूचो कुरोव जेजूचें सिंहासन आमकां पळोवंक मेळटा गी कांयच पळोवंक मेळना पूण जेजू मदें आनी ह्या सर्व संवसाराच्या राया मदें एक व्हडलो तापावत आसा कित्याक ह्या संवसाराचे राय आयले ह्या संवसाराक तांची राजवटकी चलोवन ते पयसले आज कितें आमी आयकता तांच्या विशयांत फकत चरित्रेच्या बुकांत
पानां तांचे विशयान बरयल्लें तें आमी वाचता तितलेंच. पूण आज जेजू आमचे मदें जिवो आसा. जेजून सांगिल्लीं तीं उतरां, म्हजें मांस केल्ल्या करीत, म्हजें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. आनी हो जेजू आज तीस राजवडकी चलोवन आसा आमचे मदें. ह्या संवसारांत लगभग 7 बिलियन लोक आसा मोगाळ भाव भयणीनो. ह्या 7 बिलियन लोकां मदें 2.5 बिलियन लोक आजून जेजू राय म्हणून वळखता मात्र न्ही, खरी का तांच्या जिवितांत ते शरणागत जावन जियेतात. ताची तत्वां आनी ताची मोलां तांच्या जिवितांत पाळन आसात. होच एक तापावत आदल्या रायांचो, संवसारी रायांचो आनी जेजू मदलो. जेजू ह्या संवसाराक आयलोय आपणाची रायाळ पदवी हेरांचेर दबाव घालून ती पदवी चलोवंक न्ही, बगर आपणाचेंच जिवीत तांकां दिवन तांकां नव्या जिवितांत भरूंक तो आयलो. हांव ह्या संवसाराक आयिल्लो तुमकां जिवीत दिवच्याक, बरोवन वमतोवचें जिवीत दिवच्याक. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी जेजू रायाचें फेस्त आचरतीस आसतना हाची चरित्र कसली म्हणले एक सवाल आमच्या मतींत उपजोवंक पुरो. लागीं लागीं 19 शेतामानांनी आमी जेजू रायाचें फेस्त आचरसूंक ना. 1925 इसवेंत पाप साहेब पियूस 11व्यान आपल्या परिपत्रांत क्वास प्रिमास म्हणलें परिपत्र दिवन बरोवन सगळ्या इगर्ज मातेक ताणें उलो दिलो, आमी सर्वांनी जेजू रायाचें फेस्त करूंक जाय म्हूण. आनी ह्या परिपत्रांत अशें बरयलें, पाक्स क्रिस्ती इन रेन्यूम क्रिस्ती. जेजूच्या रासांत शांती समाधानाचें राज. जेजूचें राज जावन आसा शांती समाधानाचें राज. हें परिपत्र कित्याक पाप साहेबान बरयलें? हाका एक विवर आसा. हें परिपत्र बरोवंक कारण पयलें महाझूज. युरोपांत हें महाझूज आराम जालें, थंयसर देसवाड जाली, लाखांनी लोक मरण पावलो, आसल्लीं शहरां ती नाश जालीं. ही नाश जाल्लें तें सगळें पळोवन, ही देसवाट लोक दुबळिकायेंत वळवळसो पळोवन पाप साहेब कितें सांगता, जर तर आमी त्या वेळा युरोप क्रिस्तांव जावन आशिल्ले, आमी क्रिस्ताचे फाटलावदारी, जेजूची नियमां आमी पाळिनाव, जेजूची शिकोवण आमी पाळिनाव, जेजूक आमच्या जिविताचो राय म्हूण आमी लेखिनाव, खंडीत जावन आमी असलीं झुजां झुजोनंत आसतले आनी मनशा कुळाचे नाश जावनंत आसतले म्हणून. आनी कितें घडलें मोगाळ भावेनो, हें परिपत्र बरोवन थोड्याच वर्सांनी दुसरें महाझूज आराम जालें आनी ताच्या उपरांत जायतीं झुजां मनशा कोळ झुजोनंत आसा. कित्याक? हाका कारण आमी जेजूचीं तत्वां पाळिनाव. जेजून सांगिल्लें तें आमच्या जिवितांत कार्यगत करिनाव. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूच्या जिवितांत एक दिश्ट घाली तर ताचें रायपण आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू जल्मलो बेतलेहमांत, गोट्यांत, रावळेरांत न्ही. आनी थंयसर आमकां कितें पळोवंक मेळटा, उदेंतीचें नेकेत्र, आज बडव्यांचो तो पंगड त्या गोवळ्यांक दिश्टीक पडलो आनी उदेंतीचें तेग राय ताका सोदून आयलें. रायपण थंय दिश्टीक पडटा. ते जेरुजालेमाक येवन जुदेवाचो राय खंय जल्मलो म्हणून विचारल्या वेळार हेरोद राय उसांबळ जालो. कित्याक ताणें चिंतलें आनी एक राय जल्मला तर म्हजी पदवी वेतली. आनी ताणें कितें केलें की तेग राय तांच्या गांवाक फाटीं गेल्ल्या वेळार सैनिकाक धाडून जेजूक जिवेशी मारूंक ताणें पळयलें. इजिप्ताक गेल्लो जेजू जुजे आनी मरये सांगता फाटीं आयलो, संपी जिणी जियेलो. खालतेपण ताचे जिविताचें एक नियम. सुतारी जावन सदां जिवितांत जियेत आसतना ताच्या परगट जिवितांत आमी कितें पळयता? मोगाळ भावन धाकट्या दुबळ्यांक कश्टांतल्यांक समाधान करन ताचें जिवीत तो जियेलो. अजापां करन लोकांक सुशेग, तांच्या जिवितांत मोग,
तांच्या जिवितांत आशिल्ले ते कश्ट उणें करूंक जेजून प्रयत्न केले. आरण्यांत 5,000 लोकांक उंड्या माशलेचें जेवण दिवन जेजूचें रायपण ताणें दाखयलें. पूण राय जावंक राय करीत जाय म्हणून लोकांन आशिल्ल्या वेळार तो सुकोवन मागण्याच्या त्या जाग्याक वचून मागणें करूंक लागलो. मोगाळ बाळून जेजूच्या जिविताच्या निमाण्या दिसांनी आमी पळयता कशें जेजू जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार पिलातान ताका बंदणेन घालून विचारलें सवाल, तूं जुदेवांचो राय गी? तवळ जेजू कितें सांगता, पळय हांव राय, हाचे खातीरच हांव ह्या संवसाराक आयला आनी म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही. खुर्सार कळो नासता आसतना थंयसर लिखणी आमकां वाचूंक मेळटा, जेजू नजरेन जुदेवांचो राय म्हणून. उजव्याक आशिल्लो तो सोर जेजू लागीं मागता, सोम्या तुज्या राजांत रिगतना म्हजो उडास कड. आनी जेजू सांगता, तूं म्हज्या सर्गींच्या राजांत आज म्हजे संगी आसतलोय. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या सर्व संगतींनी आमकां पळोवंक मेळटा कितें जेजूचें जिवीत. संपें सादें खालतें बळें जिवीत. दुबळो तो जावन ह्या संवसारांत जल्मलो आनी दुबळो तो जावन तो कुर्सार मेलो. जिवंत जातस मोगाळ भाव भयणीनो ताचें तें राज ह्या संवसारांत आराम जाता. आज तर आमकां सुमेस्तांक ह्या पवित्र वांजेलांतली ती एक बरी खबर जेजू दिवंक आशेता. जेजून जें कितें सांगिल्लें तें सगळें कार्यगत जालें. जेरुसलेमाक आयिल्ल्या वेळार जेजू रडलो आनी कितें म्हणालो, थोड्याच वर्सांनी ह्या जेरुसलेमाचो नाश जातलो आनी नाश जालो. जेजू आपोस्तला लागीं आशिल्ल्या वेळार कितें म्हणालो, हांव जेरुसलेमाक वेतलो, थंय म्हाका दग दितले, मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा हांव जिवन जातलो. जेजू जिवन जालो. जेजू आपोस्तलांक कितें सांगता, हांव वेतलो आनी पवित्र आत्म्याक धाडटलो. ताणें पवित्र आत्म्याक धाडलो. आनी आज कितें सांगता जेजू ह्या वांजेलांत, जेजू शिशा लागीं म्हणालो, मनशा पोत सगळ्या देवदूतां सांगता आपले महिमेवंत येतस. जेजू येतलोच, केदाळ येतो आमी नेणाव. आनी 2000 वर्सांनी आनी 10 वर्सांनी आनी 100 वर्सांनी आमी नेणाव केदाळ जेजू महिमेवंत त्या कुपांचेर येतलो, झडती करूंक येतलो. आनी ह्या जेजूच्या रासांत रिगोंक कितें आमी पाळूंक जाय? संपें जिवीत, एकामेकाचो मोग, एकामेकाच्या जिवितांत पावचो तो आमचो स्पिरीट. मोगाळ भाव भयणीनो, निमाण्या दिसा जेजू आमचे लागीं विचारचो ना, कितलीं मिसां तूं आयकल्याय, कितल्यो रतिरो तुवें केल्याय, कितल्या पुणशेतांक तुवें भेट केल्याय, कितले मागणे राजार तुवें केल्याय, कितल्यो कुर्साच्यो वाटो तुवें केल्याय, कसलें जिवीत तूं जियेलाय. जेजू एकच सवाल आमकां विचारतलो, तुज्या ल्हाना भावां भयणींक जें कितें केलाय तें तुवें म्हाकाच केलाय. त्या देखून प्रवेश जा म्हज्या राजांत. आमच्या सदांच्या जिणेंत आमी व्हड व्हड कामां करी जाय म्हणून ना. आमच्या जिवितांत जायते आमचे भाव भयणी आमकां दिश्टी पडटात. आमच्या कुटुंबांत जावं दी, आमच्या शेजारा जावं दी, आमच्या समाजीन जावं दी, आमच्या वाठारांत जावं दी, थंयसर भुकेल्ले आसात, ताण येल्ले आसात, आंग वस्तूर नातिल्ले आसात, बंदडींत आशिल्ले आसात, पिडेस्त आसात, परकी मनीस आसात. हांकां हांव कितें करतां? मोगाळ बाबीन यमकडाक आसचो मनीस कोण? यमकडाक वेसो मनीस कोण? स्वार्थी मनीस. आपणाचें आपणाकच म्हूण जियोवचो. आपूण जोडटा, हांव आपणाचें म्हजेंच जिवीत हांव पळयतां, हेरांच्या जिविताचेर म्हाका कांय हुस्को ना. ह्या सिनोदांत पापसाहेब आमकां कितें एक संदेश दिता मोगाळ भाव भयणीनो, वांटेलीपण, सांगातपण, वांटेलीपण, सांगातपण. आमी एकामेका वांटेली जावंक जाय. आवेलाच्या सांतेरेजान सांगिल्लें बरी, कितें सांगता ती, आमी सरकाराक वता आसतना एक सुरवेचें नांव, एक सुरवेचें आमकां जावना. आमकां सरकार राजांत एक सुरे आमी प्रवेश जावंक साध्य ना. कित्याक आमी आमचे सांगता जायत्या आमच्या भावा भयणी सांगता आमी सरकारान प्रवेश करता. जर तर आमच्या जिवितांत आमी सोडदोडेन आदारसून सुदारसून
एकामेकाच्या मोगांत एकामेकाच्या कश्टांत आमी पावता तर मोगाळ भाव भयणीनो जेजूच्या त्या सर्गा रासांत आमकां प्रवेश मेळटलो. तीच जावन आसा आयच्या वांजेलाची शिकोवण. तर मोगाळ भाव भयणीनो आज हे आमी व्हड फेस्त आचारसंच्या संदर्भी आमच्या कोशेदांत एक नियाळ आमी करया, आमच्या काळजांत आमी एक नियाळ करया. म्हज्या जिवितांत हांव कशें जियेतां, म्हजेच खातीर हांव जियेतां गे, म्हजो स्वार्थ हांव पळयतां गे. म्हज्या जिवितांत जें कितें म्हजें आशिल्लें तें म्हजे खातीरच हांव उपयोग करतां गे. या जें कितें म्हज्यान तांकी भितरलें हांव करूंक शकतां तें मोगान जेजूच्याच मोगान प्रेरीत जावन तें हेरांक हांव करतां. तेंच जावन आसा आमच्या जिविताचें इनाम. मोगाळ भाव भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेता आसतना मागीर आमी जेजू लागीं आमकां फावो करूंक ही कृपा ताचे बरी जावं, ताचे बरी जावं, ताचें रायाळ जिवीत आमच्याय जिवितांत आमी जियोंक. रायाची एक करणी जावन आसा हेरांक पावची. संवसारी राय तांच्याच स्वंत आदाया खातीर जियोंक पुरो, पूण आमकां जेजूची जी एक अपुरबायेचो गूण आमी पळयता. हेरांतय वांटून घेवचो तो गूण, हेरांक पावचो गूण, हेरांची दुखां पुसचो गूण, हेरांक बुजोवचो गूण आनी तशेंच हेरांच्या जिवितांत आमी वांटेली जावन सांगातपणान जियोवन त्या सर्गींच्या त्या मिसावांत आमी पात्र घेवंक. मोगाळ भाव भयणीनो ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेता आसतना मागीर आमी जेजू लागीं जेजूचे मांस आनी रगत सेवच्या त्या वेळार मागीर जेजू लागीं आमकां हो स्पिरीट, मोगाचो स्पिरीट, उदारपणाचो स्पिरीट आमकां फावो करूंक. आमेन. उबी रावया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर्वपदीदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळा आदी बापातान जल्मला, देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव, तो देवातान जल्मला, ताका रचूंक ना, बापाच्या सैम बसो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या, आमा मनशां बसोत आनी आमचे सोडून बसोत, सरकारतान तो देवलो, आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंगवार मरयेचे उदारे ताणें कूड घेतली, आनी तो मनीस जालो, आनी आमचे बसोत पोंस पिलाताकान ताका कुसार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निकेपिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला, जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मुन्सिपी करूं वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवडकीक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता, सोमी आनी जीव दातार तो, बापा आनी पुता तावन निपजला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभाते वरवीं तो उलयलो, एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापत सभेक सत मानता, पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो आमची रायाळ आनी याजकी सेवा ह्या भावार्थांच्या मागण्याद्वारे दाखोवया. क्रिस्त रायाची जतन हर एका गरजेवंताक आनी पवित्र सभा सगळ्यांच्या गरजेक पावता तें दाखोवंक आमची मागणी उक्त्यान उसारया. मोगळा बापा आमच्या फ्रांसीस आनी समेस गोवळ्यांनी तांची शिकोवन देखी बरवीत समेस बावर्त्यान उत्तेजन जावं ताच्या पुता क्रिस्तरायाच्या अनुसरान पवित्र सभे चलोवन व्हरूंक जाय असली कृपा तांकां लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. राजकारबऱ्यांक आनी मुखेल्यांक जाणवाय आनी विवेकपण आनी तांची लोकांची हक्कां सांबाळूंक न्यायनितीच्या कारभाऱ्यांक चलोवंक आनी हर एक उत्तेजन वावरोवच्या खातीर जाय असली कृपा तांकां लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस प्रायस्तां आनी पिडेस्तां दुर्बळ्यांचे गरजेवंतांचेर तुज्या
पुताचे जेजू क्रिस्ता रायाचो आशीर्वाद घाल. समेस जिनियेचे परतून संतोष बरी दिवंक हर एकांक तांचे थंय मोगाची रास रोस कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुझ्या पुता जेजूचे सदाचे आनी नितीचे आनी मोगाचे रास विसरोवच्या खातीर वावरतल्यांचेर आडालितांचेर दगदणी लागून कश्टांतल्यांक तूं तांकां बुजे आनी शांती फोव कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. या एकरिस्त मेसा बरोबर एकठांय जाल्या आमी सर्वांक ते बाबार्थान सोडून आनी सदांच जेजू क्रिस्ताची विंसली परजा म्हणलें सूत्र काल शगुनांनी जिवीत बांदून हाडूंक जाय असली कृपा म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्यो कसकी गरजो देवा हुजीरांत दवरया. सर्गीच्या बापा तुज्या पुताचे राजवडकेन आमकां कितेंच उणें जावचें ना म्हूण तूं बसयताय. हे पातयेन आमची मागणी आमी उसारल्यान तर हर एकल्या तें तुजें रूप देखूंक आनी मोगाची मनशां कशें चलोवंक आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुवे दिल्या तेन्यानी सौम्या हसिताव विस्तारंगळ उतरांनी तुका वंदिताव. संतोष पुरीत काळजांनी काणी काढिताव उल्हास पुरीत गीतांनी ओपुती दिताव. गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची खाणीक तुगे आशीर्वाद घालताये तुगे तिचे सोवे आमकांच तुगे. गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची खाणीक तुगे आशीर्वाद घालताये तुगे तिचे सोवे आमकांच तुगे. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या विसर देवा सगळे स्फोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा पातकांच्या बॉक्साने जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेन हाडूंक तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमची बली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटांक म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदाराणी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सवते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एका पुताक आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखोवन केलोय सासनाक याजक आमचो आनी एकलोच राय सर्व रचनेचो शांतीची तो निर्मळ बली खुर्सार ताणें तुका केली. आपणाचीच भेटवणी आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपदली. सगळे रचनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज तुजे महिमेक ताणें ओपून दिलें. राज सताचे आनी जिविताचे
राजनितीचे मोगाचे आनी सवस्कायेचे देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदाळबारा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 देळबारांचो सर्वेस तू सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराची नावी येता ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बाबा खरोच तूं पवित आनी सगळी तुजे रचना तुका वखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सव जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खास परजा तूं जमयता साय. देखून बापा कलतेपणी हे मागणे आमी करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी तूं आतां पवित्र कर. तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पळोवन हो संस्कार आमी समरमता. तो दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खरराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावड तसो गोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा आमचे सोडणे बसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरण असो, ताच्या आनंद बरीत पुन्हा जिवंतपण असो आनी सरकार सडण्याचो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजे पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेलें सस्तेंक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भो भगिवंत अंकार मरयेच्या भगिवंत तुजे तुजे पती तुज्या भगिवंत धर्मदूता आनी वैभवी रक्तसाक्षींच्या आनी समेस्त भक्ता संगाता त्यो विंचून काडल्यांच्या दायजान तांकां आमकां वांटो मेळूं तांचे मेळणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता.
बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून मागता. तुजे साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणेरान बराबर तुज्या पुतान तुका हांव जोडून घेतलेले सगळे तुजे परजीव संगाती ह्या संवसारांत तुज्या वर्सोरे पवित्र सभेक भवत्तान प्रितिमागान थीर कर. तुझ्या हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या तुज्या कुटुंबाची मागणी आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसारान अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या रासान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगोवं ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडंदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बकोस आनी आमकां तारणे पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागणी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नात्रेकतेलाक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या रसवडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससाच्या ससा. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती आमी दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या उतरांची म्हाका फोवना तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
क्यांच्या पासांतलो म्हाका राखताय प्रकाशी सूर्यो तूं उसवाट पांगताय जिवीत मोचे नंदन करताय जिविताकु वरा कुर्पे सागोरा वंद ये क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या बोरो कोळी तूं शेळयाक राखताय पासवो सोरोवा व्हरून पायताय जिवितासर तूं तान बागयताय सर्गीच्या सुखाक व्हरून पायताय जिविताकु वरा कुर्पे सागोरा वंदने क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या लाभूय सोम्या आज तुझी कृपा करच्याक सदां आमी तुझी सेवा बिडार कर काळजांतल्या हर एक दिसा हात सांबाळ ये सर्गीराया जिविताकु वरा कुर्पे सागरा वंदने क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या जेजू आमचो राय आमच्या काळजांत आयला ह्या घडये आमी ताका मान करया शरणागत जावया आनी तशेंच आमकां जाय जाल्ली कृपा ती ताचे लागीं आज मागून घेवया आमचे भाव आनी भयणी गरजेवंतां आमचे बोवारी आसात तांकां पावोवंक त्याच क्रिस्ताच्या स्पिरितांत आमी तर बरीं कामां करता ताचो फळ आमकां आमचो जेजू राय फावो करतलो प्रार्थया
सर्वेस्पर आमच्या बापा स्वामी जेजू ख्रिस्त सकटा सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताची आज्ञा पाळोवंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दाबाजीक परबे दिसा अमर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तेंच जिवीत सासणीक वैभवान सर्गिताच्या राजान आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक जेजुरायाचें फेस्त मागता. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. Vita, vita, somia, tuo spirito haum geta. Gata, gata, somia, tu Jesus sai amata. Tu suzuti rada. Tu smuzu sambalna. Tu smuzu tirada. Tus musu sambalna. Veta, veta, somia, tu su spirit haum geta. Gata, gata, somia, tu Jesus sai amata. मुगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरया आशीर्वाद दीव आमकां. मगेन गुसाचे कुरवेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आता मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तनां, वांजेल, प्रेरणदायक आनी सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आनी त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आनी हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आनी नव्या वर्साक देवाच्या उतरा सोवे मेटकाड.